ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे तुझ्या मनोबोधासी त्वा बोलवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचन्द्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, तुमच्या सर्वांत स्थित असलेल्या रामतत्वाक आणि समर्थतत्वाक नमस्कार करून आयची विवेचना सुरू करूया। आमगेले ते दिसू पयलीं कितले जालेले 183 श्लोक जालेले। आतां आमगेले हगूर हगूर आमी 205 लागीं येता आसत। आमी कितले लागीं आयली हाका महत्व आसा। आमगेल्या आयुश्यांत आमी कितले आमच्यान कितलो फरक पडलो हाका महत्व आसा। आत्तां थंय आमी तें पळय देहभाव वचका देहभाव म्हळ्यार कल्लें परत एक पंत रिपीट करता की 3 गोश्टी आसत ह्या हांत कल म्हणटात ताका युनिवर्सांतूच 3 गोश्टी आसत। खंयच्यो एक तरी निश्चळ परब्रह्म आसत ते सगळे कडेन आसच आसत ते बेस केन्नाय चेंज जायना ताका आनी दुसरें खंय जागोय ना ते हांग आसा थंय ना थंय आसा हांग ना सगळे कडेच भरल्या दाटच
तरी ते कोणाकय फीलय जायना, ताका खंयचो रंग ना, ताकले गुण आसत की ना म्हणून कळना, तरी निर्गुण म्हणून ताका निर्गुण म्हणटात. जाल्यार आमी तांत एक जायना पळय, संत तांत एक जाल्ले तावळ तांकां कळ्ळें की हे निर्गुणच कितले गुणी असो. जाल्यार ते ताजे भायर आशिल्ल्यांक तें कळना, तांत एकच जावंक लागता, तावळ मात्र कळटा. स्विमींग करतल्याक मात्र कळटा उदकाची कशी हें आसा म्हूण, उद्धरण शक्ती कशी आसा उदकाची. खोल समुद्रान सुद्दां मनुश्य जेन्ना पावता इतली जड आंगाने, तो बुड्डना, कळ्ळें. मागीर ताका युक्ती गतच पोवची आनी मुख्य म्हळ्यार हलके कशें जावन रावचें हें एक पंत कळ्ळें न्ही, तो खंयच्याच फायदो घेता. प्रत्यक्ष तो तीरार राबून ताका कळना स्विमींग कशें करचें, हात कशे हालोवचे, पांय कशे हालोवचे. रेतीन बसून हात पांय हालोवन पोवच्या येना, भितर उडकी मारना पडे. एक पण हात पांय वांकडे तिकडे हालता, ती 4 घोट उदक पिता, नाकान तोंडान उदक वता, कड्डेर ताका जाणयता, तो ते शक्तीक शरण वता. समुद्राची जी उदकाची प्रचंड उद्धरण शक्ती आसा, जशी वयल्यान तोग्गू शक्ती आसली, ताजे पाशी त्या उदकाची तोग्गूथान वयर आमकां उद्धरण करची शक्ती आसा. ती शक्ती आमकां तारता, त्या शक्तीक तो शरण वता आनी मनसोक्त पावता. तशी त्या निर्गुण परब्रह्मांत एक जाल्यार ती उद्धरण शक्तीची आमकां तारता आनी आमी मनसोक्त ताजो आनंद घेतात. हे निर्गुण निर्गुण कोण म्हणटा निर्गुण म्हणून, कितले गुण भरल्यात ह्या निर्गुणांतू अशी अनुभवाक येता. तर हांगा 184 वाले आनी दर पंत आमकां सांगल्या की अहंकारा ती आमकां जाय तें मेळना म्हणून. हें निश्चळ परब्रह्मात जालें कडे तांतूथान एक सान येदेंची पील भायर पडलें. येदेंच कशें म्हणचें, ते इतले सूक्ष्म आशिल्ले जाल्यार ते ब्रह्मांड, सगळें ब्रह्मांड ताणें क्रिएट केलें. तें म्हळ्यार कळ्ळें मूळ माया, मूळ येदीची संबंध इतली सृश्टी ती निर्माण केली. सृश्टीन तूं आपणागलोच जीव घाल न्हू, आपणागल माय घाल न्हू, अंतरात्म्याच अंश घाल न्हू, ती सगळी सृश्टी जिवंत केली. ती एक चंचळ माया, तो आमगेल खरो देव. कळ्ळें म्हळ्यार आमकां निश्चळ परब्रह्माच कले गोतना. आमकां समजा आमी आवसूल येथान जुगुळ्ळी आनी एक आमगेल पाच्चीन उब जर दोन आमगेल सांबाळ केलो, तीच आमगेल आवसूक, तीच आमगेल आवसूक. कळ्ळें म्हळ्यार खरी आवसूक आमी केन्ना पळयलीची, कळनाच आमकां. जाल्यार ही आवसून पळयल पेक्षाय जास्ती मोगान पळयता. पण केन्नाय आवसूक उडास करून दिता आसती, तुगेली आवस शिशिली, मल भयण शिशिली, मल भयण शिशिली. तशी तो देव आमकां घडये घडये उडास करून दिता. निश्चळ परब्रह्म म्हळ्यार अशेंच तांतू येया ती पळय कितलो आनंद आसा, अशें सगळें कळ्ळें. आनी दुसरें म्हळ्यार ती जड सृश्टी ती निर्माण केली आनी तांतू आपणागेलें चैतन्य भरलें, अंतरात्मा. ती जड सृश्टी म्हळ्यार हे सगळें दोळ उगडके आमगे शरीर तिणेंच निर्माण केलें. कळ्ळें. तांतू द्वैत उत्पन्न जालें. जेन्ना मूळ माय आयली तांतू शंकर शिवशक्ती, गणेश शारदा आनी कोण राम सीता, विष्णू आनी हें विष्णू बाय लक्ष्मी, हे सगळें ब्रह्मा ब्रह्माणी, हे सगळें द्वैत निर्माण जालें. आनी तांथान दादलो मनुष्य बायल मनुष्य, नर मादी, हें द्वैत निर्माण जालें. कल्ल्याक आतां सृश्टी निर्माण करचें आसना पळय, ताका 2 भिडू लागतात न्हय खेळूक. एकल्यान खेळच्यान कल गंमत आसा. संवसार करचो म्हळ्यार 2 जाण लागतात, म्हणून 2 जाण निर्माण केलें मायेन. दाल मनुष्य बायल मनुष्य गंमत करया म्हणून. आतां आमी कायम झगडटा आसता ती खबर विंगड. संवसार म्हणटा ती संवसारान तूं सुखा पेक्षा झगडेच जास्ती आसतात. जर त्या झगड्यान तूं एक गाबुळलेली चिंच आसता न्ही, अशी पिकिल्ली चिंच, ती मिटकी मारता खावंक कशें दिसता, तशी त्या झगड्यान सुद्दां एक प्रेम आसता. आनी त्या प्रेमाचे
लोहचुंबका शक्तीनेची ती बामण बायल एकडे घट्टीची खिचून राखतात. तर हें जें आसा हे तीन गोश्टी, दृश्य सृष्टी जी जड आणि जड आणि ते चंचळ आशिल्ली ती चंचळ जाल्ली सृष्टी, चैतन्यमय सृष्टी, ताजें चैतन्य पळोवनचें मेळटा आमकां. हां, तर आत्तां हांगा इतलें फक्त हें सांगून जालें की तुमकां निश्चळ परब्रह्म कळना. ती मावशी आमकां सांगता, मावशी म्हळ्यार कोण? आमगेली आईच ती. ती मावशीने एक्चुअली तिनेच आमकां उपजून जन्माक सुद्दां तिने घाल्या. तर ती आमकां सांगता की तुगेली खरी आवस हांव न्हय. हां, त्या हांथानू आपण आयल्या. तर ती तें तुगेलें खरें जन्म कूळ तें. हांव तुका पोसूं घेतलें, तुगेलो सांबाळ केलो, पण मूळ तूं अवसुऱ्यान जुगुळ्ळ्या. म्हाका पाप दिसलें म्हणून तुका अवसूर भेट घडोवन हाडका म्हण खातीर आपणें हें केलें. हां, तुका इतलें बरें करून पळयत आस तेमी ती जाल्यार बेगबेगी तूं तुगेलें तयार करी आनी तुका खरेंच तांतू मस्त आनंद आस. मोगल पेक्षा आनंद तुका तांतू मेळटलो. हांव तुका घेवन वता यो म्हूण. आतां हें सगळें जायना पूण कल्ल आड येता, आमगेलो देहाभिमान आड येता. तेमी ती परत परत समर्थान आमकां सांगलें देह बुद्धी सोडून दिया. ती देह बुद्धी म्हळ्यार कसलें? मन बुद्धी चित्त अहंकार हें सगळें आसता. तर मन हे मूळ मायेचोच एक प्रकार. संकल्प विकल्प कल्पना करच्यो, बंडल ऑफ थॉट्स, विचार अविचार. विचार अशें दुसरें कसलें ना, विचारान जाणटी. तेमीत कल जाता एक फंत एक फंत संकल्प दाखयता, एक फंत विकल्प दाखयता. म्हळ्यार ते एक हें अशें तें फोल्डर, फायल काडून दिवचें. तर बुद्धी जी हें करता आमगेलें ऑपरेटर, कॉम्प्युटर ऑपरेट करता, निर्णय घेवचे जायना खंयचे हें करचें की तें करचें म्हण. एक फंत विकल्प दाखयता, एक फंत संकल्प दाखयता. स्थिर जायना, तेमी बुद्धी स्थिर जायना. बुद्धी स्थिर जायना. तें मनाक कंट्रोल करता जाल्यार शम दम हें करता. तें कशें करता हें संत आमकां ताजी सोय सांगतात. तेमी ते संत आमगेले सोयरे, आमगे सोय पळयतले तांकां सोयरे म्हणटात ते. तशी संत मनुश्य आमगे सोयरे म्हण येता. तर आत्तां हें सगळें जालें. अहंकार कशें घालोवचो, तरी देह बुद्धी कशी घालोवची. तर हांव म्हळ्यार देह न्हय. कशी देह न्हय? मज्जेर देहाची मालकी मल्या नाची. तेमी ती हांव म्हळ्यार देह न्हय आनी कले म्हळ्यार मगल मालकी ना तांतू. मालकी कोणाली आस? ते कोण देह निर्माण केलो ताजेर आसा. तो देह आवस बापून निर्माण केलो ना, तें टेक्निकल जालें, बायोलॉजिकल जालें. हां, तशी जर आवस बापूस चारडा निर्माण करूं जाता जाल्यार डॉक्टर्स लोक कितले की विदाउट चिल्ड्रन आसता ती, वांज आसता ती. गायनेक तांकां चेडूं आसना. तशें जातलें आशिल्लें तांगेल्या हातांत आसलें, आमगेल्या हातांत कसलें ना. कितले की देह अशे निर्माण जातात. देर इज मॅन्युफॅक्चरींग डिफेक्ट. कसले रोग अनुवंशीक हें तें चलून येता. हां, मानसीक शारिरीक सगळे रोग जातात. आमगेल्या हातांत आमगेलें शरीर कशें आसा काय आमगेल्या हातांत आसना. आमकां भितर कल चल्लें आमकां कसलेंय कळना. पण ताजी सगळी वेवस्था परमेश्वरान कोण दवरल्या त्या मूळ मायेन सगळें तिने निर्माण केलें मागीर. त्यामुळे ती केन्नाय आमकां परत ताणूं शकता. तिगल मालकीच तें आमकां वापरच्या दिल्या कल्या म्हळ्यार ती गोत अस की आपण तुमगेली खरी आवस न्हय बाळा. तुमकां खरें आवसुल्या वचचेंच न्हय तर तुमकां देह दिता, ताजो उपयोग करा ती. आनी तें घेवन तुमी हांवें देह घेवन येता आनी तुमकां मदत करता. जशें त्या मत्स्यावतारान तूं तें मत्स्य माशली जावन आयिल्लो विष्णू, माशलीच अवतार घेवन, आनी ताणें तें मनूक सांगिल्लें की पळय प्रलय जातलो तेन्ना सगळें जळांत बुडतलें, कसलें वरचें ना. तूं तें सूर जावचे पयलींची अशी एक व्हडी बोटी बांदी आनी तांतू प्रत्येकाचें नर मादी प्रत्येकाचे स्पेसीज तांतू एकडें करी. आनी जेन्ना प्रलय जातलो की तावळ आपण येता. ताका एक व्हड शिंग आशिल्लें नांकारी त्या माशलेक. ताका एक राजू बांदून ते तुगेल्या बोटीक बांदी सुट्टनाशें. आनी आपण पळोवन ती बोटी उदकांतल्यान वयर 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 घेवन वता. आनी ते मेरू पर्वतार थंय ताणें बांदून दवरली खंय.
पुरे उद्दा ओसरत म्हणसरी थंय राबली ती बोटी आणि कड्डेर तो गुयाना पडे त्या सगळ्यांक भायर काडून नवीन सृष्टी म्हणून निर्माण केली. म्हणून तांकां मानव म्हणचे लागले. मानव म्हळ्यार कोण मनन करू शकता की तो मानव. मन सगळ्यांक आसता जाल्यार मन अशी पुराय जाण मनन करू शकनात, विमर्श करू शकनात, बरो विचार विवेक करू शकनात, विचार करू शकनात जाल्यार मनुष्य तशें न्ही. तो विचार करू शकता, ताच्यान मनुष्यत्व आसता, मनुष्यत्वात जाणीव आसता दुसऱ्यां बद्दलची. हां तें पळोवंक आत्तां हांगा तें सगळें जायना पळय. देहबुद्धी गुरून सांगिल्ले वार आमी वागलीं आनी देहबुद्धी घालेली वय बा आमगेलो देह न्हय आमकां वापरच्या दिला. तरी म्हणून आमी आमकां कोण आमगेले सेवा करता तरी मूळ माय करता, अंतरात्मा करता. तर ताणें सांगिल्लें तशी आमी वागता. ह्या हाजेर हें केलें री बरं ती चंचळ माया तिगल सेवा तें जर गुरून सांगिल्लें तशी वागल्यार तिका जर शरण वचुली ती आमकां रियलायज जाता. आमगेलें राम तत्व हें तें आमकां हांगा दिसता, अंतर्मनांत आमकां दिसता. ती 11वी दिशा ती दिसून आमकां भयंकर ताजे एक नमुन्या प्रीत येता, प्रेम उक्कून येता. आनी तें नांव येता आमी चडटा ती त्या मत्स्य अवतारावरी ती मूळ माय येता. यो आमगेले बोटीन चड, हांव तुका घेवन वता सेफली आनी तुका आवसुल्यागी मेळोवन दिता, आवसून एक करता अशी. ती एक चंचळ माया, पण ती चंचळ आस आनी ती उत्पन्न जालेली मी तिका लय आसा, पण ती भयंकर पॉवरफूल. तें करचें म्हण जालें. आत्तां समर्थ म्हणटा ती तुमगेले आवसू बद्दल सांगचें म्हळ्यार तें अनिर्वाच्य आसा. लोक म्हणटा ती नवे तेची जाले. कसले ना ना म्हणलें की सृष्टी खरी ना, हें खरें ना, देह खर न्हय, तें मिथ्या, हें मिथ्या, हें सगळें मिथ्याची लय जावंच आसा. पण तरी तें जाल्ल्या दिसता. नसे तेची आले, कसले ना तेंचे येवच्या लागले. कळोवं लागले सज्जनाचे नी बोलू. सज्जनान सांगलें म्हणना पडे आमकां तें कशी म्हणून कळच्या लागले. तर थोडें सांगून 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 आमी तें विवेचन कोरून तें आयकून श्रवण भक्ती कोरून तें कळूं लागता. आनी संत अनिर्वाच्य म्हणटात, अनिर्वाच्य म्हणटा ती तरी के अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे. ते आमकां परत परत शब्दांनी सांगता आसता. त्या ग्रंथांत इतलें सांगल्या कल खातीर सांगल्या, कल खातीर सांगल्या. हें इतलें ज्ञान सांगल्या. हें ज्ञान शाब्दीक असं हें सांगतल्याकय गो तसं आनी आयकतल्यांक तें पदोपदी सांगता ती की हें ज्ञान खरें ज्ञान न्हय, अनुभव हें ज्ञान. पण ह्या ज्ञानाची पायरी चडले शिवाय तुका अनुभवजन्य ज्ञान ताची प्रचिती येना. आमी हें ताजी घेवंकाची. आतां तुमकां सांगता खंयचोय अनुभव आसने तो अनिर्वाच्यच आसता. सादें आमकां खंय दुखलें बा, मस्त छातीन दुखता, कितलें दुखता म्हणून आमी कोणाक उलोवन दाखोवचें शकतात वे. मग माथ्थें दुखता, भयंकर दुखता म्हळें, माथ्थें दुखता म्हण रडली केली. खंय दुखता म्हळ्यार हांगा म्हणून दाखयलें. पण तें नेमकें तें दुखण्याचें रूप केलें. स्वताक दुखिले शिवाय तें कळता वे, कळना. जाल्यार आमी सांगिले शिवाय आमकां दुखता हें कळना. तर परत तशी जावं नये म्हणून कल्ल करका, कल्ल केल्यार अशें दुखच्या लागता. दॅट वी अवॉयड. म्हणून लोक संत लोक सुद्दां मस्त लोक आत्मचरित्र बरयतात. सक्सेसफूल लोकय बरयतात ती जिवनांतून आनी जे अनसक्सेसफूल आसता ट्रॅजेडी जाल्ले आसता तेवे आत्मचरित्र बरयतात. कल्ल्याक की आमी कल्ल चुक्यो केल्या थंय सावधान म्हूण लोकांक कळका, तुमी तशी वागूं नाकात मा म्हणून. हांगा खड्ड आसा, थंय खळगे आसा ती, थंय समुद्र आसा, थंय मॅन होल्स आसा ती, पांय घालनाका ती, पांय बुडून वतले अशी सगळें सांगचे खातीर अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे. मना संत आनंद शोधित जावे. कळ्ळें. आनी दुसरें कल्लें जर बरें जालें तरी ते आत्मचरित्र बरयतात. कल्ल्याक संत आत्मचरित्र बरयतात कल्ल्याक देवान तांकां आमच्यान तूं देवूच दिसता आसता. ते म्हणटात हे देवा तूं कल्ल्या दुख्खी, तूंच देव आस. आनी अशेंच केल्यार तुका हें पळय आत्तां हांव ह्या पोजिशनांत आसा, हांव तुगेल पोजिशनांत आशिल्लें पयलें म्हाका कल्लें कळनाशिल्लें. हांव हें प्रवास कशी केल्लो
संत तुकारामागल गाथा अभंगांची म्हळ्यार जस्ट प्रवास वर्णन असं. कशी तो कुणबी म्हूण जन्म आयलो, हां, तरी ते कशी श्रीमंतींत वाडलो, कोट्याधीश जालो, कौतुक आनी सान्नाच व्हड जालो. बरे दिवस पळयले आणि नंतर अगदी वायट दिवसय पळयले. वायट म्हळ्यार जानागल दृश्टीन वायट. ताका कसलो फरक पडना. पण एक विठ्ठल नामान आपण टर्न गेलो. एक फन तरी ताका अशी दिसली खंय, अयो बा कसले खावचे ना पिवचे ना, देवा कोणे अपमान करून हें करता ती. एक कोट्याधीश आशिल्लो मनुश्याक तो स्वताच एक बँक आशिल्लो, कितकी पण सांगलें. ताल्ल्यानी सगळे भांगार दवरून ताजे अगेन्स्ट लोन घेताले, तो व्याज वसूल करतालो, ताले कर्ज रोखे म्हणटा ती ते तयार आशिल्ले, पेपर्स भांगार सगळें दवरिल्लें आशिल्लें तिजोरींतू. पण तो इतलो नेक आशिल्लो मनुश्य की तो कोणागेले भांगार आनी बायले घरच्यांक कोणाकय वापरच्या दिनाशिल्लो, आपणय वापरनाशिल्लो. एक विठ्ठला मुर्तीक हें करचें सांगून घेवचें आनी भितर दवरचें, तो विठ्ठलू ताजें रक्षण करता तशी. पण जेन्ना अवर्षण आयलें 3 वर्सां अजिबात पावस ना, अजिबात हें म्हाका जाल्यार ताजो तसल्याच अनुभव आयला. जे रेती आसा न्ही ढेकळं मातयेची अशी वयर वयर येवन चालली सुकून, ताका तड पडले तरी पावस ना. ताका दिसलें ताणें सगळें वांटयलें, ताल्ले आशिल्ले पयलीं दिल्ले, हां, कड्डेरी कोणागेले भांगार आशिल्ले तांकां दिल्लें. तर भांगार खावचें जातवें, खावचें जायना म्हूण आशिल्लें पुराय आपण कंगाल जालो. 2 पण जेवची वांट जाली ताका, इतलो श्रीमंत मनशाक. पण ताणें सगळें दिलें. सगळें दिवन म्हण बाजूचे गांवचे सुद्दां आयले. तशी दामाजी पंतांनी तेंच केलें. हे संत लोकांनी सगळ्यांनी आशिल्लें पुरें वांटून घालें. आनी तरीकय अशी हें जायना म्हणा पडे, तरी ताका दिसलें की कर्ज रोखे आशिल्ली न्ही ती, तांकां टेंशन आनी केन्ना व्याज मागलें म्हण तांगेले मुखार ताणें तें पिंजून घालें. तर हो कफल्लक जालो, अपमान जालो. शेवटी ताका दिसलें अयो जगून कल करचें म्हूण. तागेले चेडूं एक विशारी कंद भुकेन हें जाल्लें खेळ वचून एक कंद शार्ता लागले खेळतना. ते घेवन ताणें भुके पेटीक ते कच्चे कंद खाल्ले पळय. खाल्ल्यार विशारी आशिल्लें तें पोट्टाक दूख जावन तळमळ येवन तांगेले मुखार गेल्लो. कशी पूण घार आयलो तो धांवन, म्हाका कशी जाता, पोट दुखता म्हूण गडबडीन लोळच्या लागलो. कसले वखद लागू पण तांगेले मुखार तो चेडूं गेले. गोंदवलेकर महाराजाचें चेडूं 1.5 वर्साचें. तांगेले पांयार खेळतल चल्ली. 1.5 वर्स जावन कलकी जाल्लें आनी गेल्लीच बावडी पाप. तांणी सांगलें ती अजिबातीन पाप करनी, थोडेशें प्रारब्ध दवरलेलें भोगू आयिल्ली ती वचूली आरामान, तूं आपण कसलें दुख्ख करचें ना, चलो एकला चालो रे अशी. म्हळ्यार असले नमुन्याचें हें आसता. तर त्या वेळी त्या खातीर ते प्रवास वर्णन कल खातीर बरोवन दवरता ती की तितलें जावन सुद्दां ते जेन्ना आत्महत्या करूं भायर सरले तर तांकां एक ते ढेकळ वयर आयिल्लें तातूंत एक अशी रोप अशें वयर येवन ताची 2 पानां अशी नमस्कार करताची अशी राबिल्ली. तें पळोवन तांकां अशी जालें, देवागेलो उडार जालो, देवा तूं अजुनी आश आसा म्हूण दाखयलें, जिवंत राबका मोर नाका म्हूण. हां, त्यांनी आत्महत्या करची तांणी टाळली आनी ते परत आयले. आनी ताज नंतर नवीन अवतार सो जालो तांगेलो. हेंवूय तांणी म्हळ्यार आपणाक कश्ट कशे आयले, कश्टांतल्यान आपण भायर कशें पडलो, हां, देव कशी मेळ्ळो, नामाच कशें उपयोग जालो, प्रती एक तांणी बरोवन दवरलें. आनी शेवटी म्हळ्यार मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण. आतां मन कशें प्रसन्न करचें, हां, तरी त्या सज्जनाक सांगिल्ली तशी आमी वागता. हाका सत्य जन म्हळ्यार की सत्याची कास धरलेले जान, नव्हे तेची जाले नसे तेची आले. 184 श्लोक. कळो लागले सज्जनाचे निबोले, अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे, मना संत आनंत शोधित जावे. तर सांग मना, हे मगल मना, संत सांगतात ती. संत म्हळ्यार असंत नाही, शाश्वत. संत म्हळ्यार शाश्वत आणि आदि ना अंत ना, ते अनंत, आदि अंत नातिले अनंत ते सोदी मना. म्हणून सज्जनाने अनिर्वाच्य तें जाल्यार हांव तुका तोंडान सांगता, पण म्हजेर विश्वास दवरी आनी मत सांगात यो.
म्हळ्यार तुक खरो ताजी प्रचिती येतली. प्रचिती येवच्याक तूं मत सांग तेवका ते विश्वास दवरनूच येवका. ह्या हांगा भायर सूर्योदय दिसता म्हण सांगलें. हांगा बिल्डींग गाडयता म्हाका दिसना. तावळ हांव तोग्गू वचून पळोवंक न्हय. दाखयतले म्हाका सांगता मत सांगात यो. लिफ्ट सुद्दां आसा, हांव तुका घेवन वता पळय दाखयता थंय जाता म्हण. हांव वचूंकय तयार ना. आनी हांव म्हणटा ना ना थंय कसो सूर्य येतलो म्हळ्यार तशी जायना. म्हाका दिसना म्हण तें नाची म्हणू जायना. कोण पळयल्या कोण तांतू एक जाल्ल्या ती. आनी आमचे खातीर उरलो उपकारा पुरता परत परत जन्म घेवन येतात, कश्ट काडटा ती. हांकां येवची खरें म्हळ्यार ते जन्म मरणाच्या हांतान भायर पडलेत. तांकां कसली गरज नाशिल्ली. पण कल खातीर येता ती दोन कारणां खातीर ही संत मंडळी परत येतात. इत्याक तरी आपणागल गुरूंनी आपणाक जशी दिल्लें तांगेल उत्तरदायित्व तांगेल ऋण फेडचें ताचे खातीर गुरूंनी सांगील तशी जन्म घेतात तेणी येतात. एक पंत परत विचारना ती हांगाच कल्या जन्म घेवचो. हांव म्हार कल्या जावंका. चोखोबा म्हार जालो. मेल्लेल गोरवांक तो ताण व्हरतालो. चोखोबा म्हार जालेलो. तो संत ताका परत जन्म घेवचे कसलें कारण नाशिल्लें. पण गुरूंनी तागेल्या पयले संत गुरून ताका हें करूं ताका वच ह्या कम्युनिटीन जन्म घे आयलो. कितले कश्ट काळे जाल्यार प्रत्येक पंता आनंद आनंद. केन्ना पूण तोवय मनुष्य जन्म आयिल्लो, मनुष्य म्हणून रूप घेवन ताकाय दोळ्यांतून अश्रू येताले कल्ल्या म्हाका अशी सगळ्यान छळटा ती. तावळी मदेंची देव येवन विठ्ठल येवन तागेलें सांत्वन करतालो. पळय म्हाका मंदिरान डांबून घाल्या जाल्यार तूं रडलो तुगेलें इतलें भाग्य आसा की हांव तुजे खातीर तुल्ल्याक आयलां. लोक मदल्याक येता ती म्हाका पळोवच्याक इतले लोक येतात. तांकां हांव दिसना पण तुल्ल्याक म्हाका येवंक अशें दिसता कल्या म्हळ्यार तुज्यान म्हजे पेक्षा जास्त देवत्व तुज्यांत आसा देवा. तूं स्वता कमी लेखूं नाका. तूं कितले लोकांक भायर काडचें म्हणून धीराचो हात दिलो तांणी. हें पळोवन ताका अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे. ताचे खातीर आमी जे संतांनी कल्ल सांगलें न्ही तें सम आयकूंका, श्रवण भक्ती करका. तांणी कल्ल कर साधना म्हळ्यार ती साधना करका. आतां म्हणलें वस्तुता नाम रूप हें सगळें ज्या खंयच्याक निर्गुणाक नाम रूप ना म्हणटात. खंयचेय जे ते जे भावात्मक आसा न्ही भावनात्मक भावना अनुभव हे फक्त अनुभवचे असतात. इलेक्ट्रिसिटी ही फक्त अनुभवची असता. अनुभवची कशी मनाचेर सगळे अनुभव येतात. पण मन कशें अनुभवचें तें पळयलें ना. इलेक्ट्रिसिटी दिसना, अजिबात दिसना, पण ताणें केलेली कर्तूत दिसता न्ही तशी तो मगलो निश्चळ परब्रह्म दिसना. तो अंतरात्मा म्हाका दिसना जाल्यार ताणें केलेली अभिव्यक्ती म्हाका दिसता. तो एक संत मनुष्य जन्म घेवन आयला म्हाका सांगता असो तो मगल गुरू जावन आयला तो म्हाका दिसता. आनी तो मगल उत्कंठ वाडयता. पळय म्हाका मेळ्ळें तुकाय मेळटलें यो म्हूण. हाजे खातीर अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदावे मना संत आनंत शोधून जावे. तेमी ती श्रुती आनी संत हें तागेलें रूप उलयता ती. म्हणून आमी कल करता तांगेल नजरेन पळोवंका, तांगेल जागेर वचून पळोवंका. वी हॅव टू स्टेप इन टू देअर शूज. तांकां जर मेळटा तर आमकां कल्या मेळ्ळें. तुमकां सांगू कलें आमगेल्या घरा येवन पळया ती कशी जाता कितले प्रॉब्लेम्स आसा ती म्हणटा ती. म्हणून ते संत सांगता ती तुमगेल प्रॉब्लेम कले आमगेल प्रॉब्लेम पळया ती घर. संत तुकाराम केन्ना तागेल बायल म्हणा कले 2 बायल आशिल्ली ताका. एक शिकली म्हणून ती गेल्लीच म्हणा आनी दुसरी उठ्यात बसतना सवताली. बरे झाले देवा बाईल कर्कशा झाली दुर्दशा जनामध्ये. बरे झाले देवा निघाले दिवाळे. अशी बरी या दुष्काळे कृपा केली. दुष्काळाने हें केलें निघाले दिवाळे अशी. त्यांनी ती तुगल उगडासा विसरनी म्हणून. हांव जर सुखांत लोळतलशिलो तरी म्हाका देवा म्हाका कले ताजी भायर कले सूख आसता म्हणून कळनाशिल्लें. आनी मरचे वेळा कळटशिल्लें त्या वेळार हांव कसलें करूं शकनाशिल्लें. तेमीत हांव हें बरोवन दवरलें थंय अभंग संत तुकाराम सांगता ती ताजो फायदो घेया ती. हें अनिर्वाच्य म्हाका कसलें सूख मेळ्ळें
म्हाका जशी दुखता ती दुखी म्हाका अनिर्वाच्य, ती खंयचोय अनुभव अनिर्वाच्य आसता. भोव खुशी जाली. हां, पयले फावट हांव आवस जाली, म्हाका कितली खुशी जाली. तें फक्त कोण तशें पयले फावट आवस जाल्या पळय तिका मात्र कळटा. आनी आवस जावची पयले फावट हांव दुसरे फावट म्हण न्हय, कितलेय फावट आवस जावं, त्या आवस जावचें एक सूख असं वेदने नंतर, हां, की रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उशक काल येते. तसं तो उशक काल जायना पडताने रात्रीच्या गर्भांतांचा उशक काल येता. कष्ट बघून 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 जेन्ना उशक काल येता तावळचे जे सुखाचं अनुभव असं, हां, त्या बायलांक कशें तशें ना. त्या पयलीं बापसूक सुद्दां येता चेडूं जाल्ले आनंद. तो आनंद म्हळ्यार कशें आयले तुका, कशें जालें तुका सांगू जातलें. अनिर्वाच्य सगळे अनुभव हे अनिर्वाच्य असतात. मागीर कशी कळतात ते, कशें कळटात? हां, तरी हांगा तांणी दुसरो श्लोक दिला. ते खंय निप्पिल आसता तो आनंद. हां, हो आनंद हेंची परमात्म्यागेलें रूप आसा, राम रूप असे. लपावे अति आदरे रामरूपी 185 श्लोक. भयातीत निश्चिंत ये स्वस्वरूपी, कदा तो जनी पाहता ही दिसेना, सदा ऐक्यतो भिन्न भावे वसेना. जय जय रघुवीर समर्थ. लपावे अति आदरे रामरूपी. हे जग अशें 50 लोक 5000 तोंडान उलयतात. एकले एक सांगता, दुसरें कोणाला आयकूंच म्हणून ऑल ते कोण कितें इंटरव्यू वचून वळी इंटरव्यू घेतलो आनी इंटरव्यू दितली. तिका विचारलें कशें जालें इंटरव्यू. ती सांगता क्वेश्चन्स फ्रॉम हियर, आन्सर्स फ्रॉम देर, क्वेश्चन्स फ्रॉम देर, आन्सर्स फ्रॉम हियर, ऑल कन्फ्युजन. तशी ऑल कन्फ्युजन कसलें कळना आमकां. हां, तसले वेळार इतले लोक इतले शास्त्र उलयता, ती शास्त्रांक मेळा मेळिना. एक शास्त्राचे हें दुसरें हांत सांगा, ती वाद वितंड वाद, संवाद जायना. कमी प्रत्येक लागेल एंगल विंगड. आणि प्रत्येक म्हणटा मगल घोड्याकच 5 पाय, जमची कशी. हां, तसं आम्ही कल करू का, आम्ही चिके बुधवान जाऊ का. आणि तो हांव एक दृश्टांत म्हणून सांगता. मगली 3 चेडवां, 2 चलयो आनी सांज चल्लो. तेव्हा मला 2 चलयो हड्ड, तांगेल केन्नाच झगड जाताले. आम्हा उजव्या बाजूक डाव बाजूक 3 दोग जाणां न्हिदतालीं. हाल्ल्या दुर्लक्षची हाने न्हिदोनचे समण कोणाक लक्षात नाही. आणि हवे झगडू येनाशिल्लो, गप्प कळ्ळें. तांणी न्हिदल 2 बाजूक की हो येवन मगल पाय्यारी न्हिदतालो. तशी हांगा लपावे अति आदरे रामरूपी. त्या परमेश्वरागल हान तूच लीन जावन वचा, ती एक जाया ती त्या रामरूपांत. अशी जाया ती तुम्ही भजन म्हळ्यार त्या भजनांत तूं भजनाचे भावांत एक जाया ती. भजनांत भाव आसता. भजन म्हळ्यार नुसतें पद म्हणची भजन न्हय. भजन म्हळ्यार भक्ती. भजन म्हळ्यारीच भक्ती. भक्ती म्हळ्यार नॉट विभक्ती, खंयची विभक्ती ना. रामो राजमणी सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः. रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धर. हे रामरक्षेंतले सगळे विभक्ती प्रत्यय. संस्कृत शिकतल्यांक हो शिकयतात पहिले, म्हळ्यार लक्षांत परीक्षेंत लक्षांत दवरूंक बरें जाता तशी. रामो राजमणी प्रथम विभक्ती, हांव कोणकी आस म्हूण. ह्या सगळी विभक्ती जेन्ना ना जातात आनी ते रामांत वतात, रामूच मगल राजमणी. रामो राजमणी, रामो राजमणी सदा विजयते, रामं रमेशं भजे. त्या रामाकच हांव तागेल भजन करतलो. हां, रामेण अभिहता निशाचर चमू. राक्षसांक ह्या राम मगल राम, हांव रामांत एक जाता आनी सगळे राक्षसांक मारता. एक जालो. कशी एक जालो, रामरूपांत एक जावचें, लपचें म्हळ्यार कल करचें. रामेण अभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः. त्या रामाक हांव नमस्कार करता. हां, रामात नास्ति परायणं. परायण कुशल, रामा इतलो कोणें कुशल ना. त्या रामांतूच हांव एक, म्हळ्यार हांवच तो असो, म्हजे शिवाय आनी कोणें कुशल ना. म्हळ्यार गर्वान न्हय.
त्या रामांत एक जायना पडे तागल इच्छा तागल गरज कसले वर्णी तांतून निपून बसलो तो निपून बसलो. रामा नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम. रामागल दास जावन असं रामागलो. आता पहिले हांव कल विचार करताली देहबुद्धी आशिल्ली तावळी मगलें म्हाका जायी म्हाका मेळ्ळें मज्जान तूं मज पेक्षा कोणेय हुशार ना. रामाय तस्मै नमः. रामा नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम. रामे चित्त लय. त्या रामान तुझ मगल चित्ताच लय जावो चित्तलय सदा भव तुम्ही. मगल्या बुद्धीचे सगळ्याचे लय हे रामा तुझ्यान जावो. भो राम कळकळीने प्रार्थना करता हे रामा हे श्री रामा हे श्री राम. एक आस मज एक विसावा एक वार तरी राम दिसावा राम दिसावा. हे पद कोणाल मनात उद्भव जाल्या त्या दशरथा गेल्या. मोरचे वेळा ताका एकच आस हे रामा पुत्र नव्हे तो अंश विष्णूचा वरदाता व्हावा. मगल पुत्र नाही तो अंश विष्णूलाच म्हाका वर दे तारण वर देवा म्हाका. हे एक भो राम माम उद्धर. हे राम रूपान तूं लपचें न्ही मनांत खंयचेय भजन करचें. सतत भजन म्हळ्यार कल्लें आज सांगिल वरी भजन म्हळ्यार कल्लें की भजनम भक्ती भक्तीची रूप म्हळ्यार खंयचीय विभक्ती ना. सगळी विभक्ती रामांत एक केल्या ती आनी ताका प्रार्थना केल्या हे राम माम उद्धर. भो राम म्हळ्यार ही अगदी आदरयुक्त भक्ती ती. भो राम अरे राम म्हणणी रे राम म्हणणी भो राम माम उद्धर मगल उद्धार करी म्हण. तावळ तसलें तें लपावे अति आदरे राम रूपी. आनी ताणें सांगील ती काम आमी करची. तशें त्या राम रूपान लपना पडे आमकां दिसता एक हांत आमी खंय निपून बसता ते हायड एंड सीक खेळटना पळय चेड म्हण निपून बसता ती निपून बसना पळय व्हड जाग आसता पळयल्यार निपच्या वतना आमकां दिसता आमची पुर्ती जाग आसा म्हूण. थंय वचून पळयल्यार आनी आसा चेडवां आनी कितें जाण निपून बसल्यां ती सगळीं निपून बसल्यां ती थंय कळ्ळें. तेरी बी चूप मेरी बी चूप तशी मस्त जाण आसता ती तांतूं. आनी अति आदरे थंय लपून बसता ती आनी थंय कल्लें अजिबात भय ना. थंय कोणाकय सोदून काडूं जायना आमकां बाकीची दिसता ती पण बाकीच्यांक आमी दिसना ती. आमी दिसता ती जाल्यार कल्लें स आमगेलो देह दिसता ती आमगेलें मन दिसता आमगेलें बाह्य स्वरूप दिसता. भले हो बरो मनुश्य आसा म्हूण दिसच्या पुरो एक तेज दिसच्या पुरो पण ताजे शिवाय ताका अनुभव येना. इत्याक तर तो पळयतलो मनुश्य कोण विभक्त ना देह बुद्धीच आसा. तो हाज्यान बांदून गेला खंयचे देह बुद्धीने अज्ञानांतू आशिल्लो मनुश्य तो जेन्ना एक परमात्म्यांत एक जालेले राम रूपांत लपून बशिल्ल्याक पळयता चोद्दू वता त्या ताका तो कल म्हणटा ती अदृश्य जाता. त्या हायड एंड सीकान सोदूं वतात न्ही ताजेर राज्य आसा देवबुद्धीच्याक हे संतांक सोदून काडीन ते संत मेळटा ती पण तांगे संतत्व आमकां दिसनाची. अरे पकड्या गया म्हूण म्हणटात न्ही यो यो पकड तुका म्हूण म्हणूक तो संत म्हूण आमकां कळनाची. कळ्ळें म्हळ्यार आमी देह बुद्धीन तूं आनी तागेलो देह फक्त पळयतात
तो रामरुपान निप्पील असता. तर तागल लक्षण कशी हां भयातीत. तो भयातीत जावन बशिल्लो असता. ताका काही भंय ना. म्हळ्यार ताका गोत्तस हांगा कोणें आयले सारके आपण अदृश्यस, आपण दिसना ताका. म्हळ्यार तो निश्चळ परब्रह्मांत एक जाला. तो आनंदाने ताजो उपभोग घेतस, पण बाकीच्यांक कळना. तो साधा मनुष्य दिसता, कळ्ळें. ताका भायर काडटी जाल्यार यो तूं पकडलें म्हण तो आनंदान वता. तांणी कले दिले शिक्षा घेता, राज्य घेता स्वताचेर, तांकां सोदून काडटा. हां आनी तांकां म्हणटा यो आपण तुका अशी जागा दाखयता खंय निपल्यार तुका कोणें सोदूंक जायना म्हण. पण आमगेले तयार आसना. ना रे बाबा हांव येना अशी. भयातीत निश्चिंत ये स्वस्वरूपी लपावे अति आदरे रामरूपी. त्या रामरूपान निपचे म्हळ्यार रामच जावंका. शिवम भूत्वा शिवम यजैत, हरिम भूत्वा हरिम यजैत, रामम भूत्वा रामम यजैत. तशें आसता. यजैत म्हळ्यार पूज करची. आमी राम जावन त्या रामरूपांत लपका. कदा तो जनी पाहताही दिसेना. तो संत जो संतच जाता न्ही, म्हळ्यार आमी त्या संतांक गेले मागशी वचून तांचे संगत जर खरेंची तांणी म्हणलें तशें वागलें आनी जर आमी रामरूपांत लपलीं तरी आमी त्या संतां वारीची आमगेलें अंतर्मन रामरूप आसता. जाल्यार भायल्यान आमी कशी दिसता ती तेज येता, तेजा वयल्यान कळटा. हां तरी मागीर अशें त्या हाका कृतज्ञतींतली येता की तो भक्त म्हणटा एका भगवंताचं बीज देवा तुवा रुजविलं, त्याचं येडं रूप आलं माझ्या अंगभरी. नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या, फळा फुलांनी वाकल्या हो जागोजागी. सर्व पाना फुलांनाही एक शांततेचा रंग. कोणे भायर कितलोय गोंधळ घालुती तांकां सांगात हो खेळता. जशी आटकुळ्या रांदप खेळ काणी सांगिल्ली न्ही तशी. ते आटकुळ्या रांदपशे खेळता आसतात ताकाय कळटा ते अशी भासमान जाता ती. आमकां आतां निश्चळ परब्रह्म भासमान सुद्दां जायना. तांकां तशें न्ही. तांतूं एक जाल्यार तांकां ते परत सुद्दां येता ती, पण दुसऱ्यांक आमचे असल्यांक भायर काडूंक येता ती. हां ते जे मूळ रूप आसा ते आमकां ते निप्पील आसता आमचे भितर. जाल्यार ताजी जे तेज भायरतान येता न्ही, अरे वा हो कितलो आनंदी आसा. हां नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या, फळा फुलांनाही वाकला हो जागोजागी. सर्वी पाना फुलांनाही एक शांततेचा रंग, तोच आला उतरून संग माझ्या डोळ्यात. तो साधक सांगता. सर्वे पाना फुलांनाही एक शांततेचा रंग, तोच आला उतरून संग माझ्या डोळ्यात. सर्वी फळा फुलांनाही एक भक्तीचा सुगंध, उल्लोंच्या लागल्या परमळीची मृदुल भाव. प्रेम प्रेम म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिस्ट प्रेम नाही. मस्त लोक हल्ली ह्या काळांत ऑपॉर्च्युनिटी असतात. आपणाक गरज लागली तर तांगेल प्रेम उक्कून येता. आमगेल घर एक कामाची आशिल्ली, तिका कले जाय जाल्यार ती आई तू माझी आई ना ग, मला जरा ते आधार कार्ड काढून दे ना, तू माझी आई ना ग म्हणून जोर अगदी फाटीताना हात फिरायचा. तुला चहा देऊ, तिका पिऊनच असतालो, कळ्ळें. चहा करू, तुला चहा देऊ, नाक कशीन तर खे, शेवटी म्हण तुका जाय वेळ कोण घेवन पी म्हण. मागीर हो म्हणटाली. म्हळ्यार तशी ऑपॉर्च्युनिटी आसता ती. पण हें तशें न्ही. सर्वी फळा फुलांनाही एक भक्तीचा सुगंध, तोची आला हे, कळ्ळें. ताका हेंची ना बरी माळ ना कशी म्हणून. हां तरी तुका म्हणे याच साठी केला होता अट्टाहास, की तो शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा. पण हो भक्त म्हणतात देवा मी तो नाही तुका, देवा मी तो नाही तुका, त्याचा गंध येना माका त्याची सर येना माका नखाचीही, परी मीही देवा करी याच साठी अट्टाहास, की तो शेवटचा दिस माझा गोड व्हावा. गोड जावं का म्हण. त्यामी ती भयातीत तो निर्भय, कल्याचे भय येच ना. कल्ल्या म्हळ्यार तागेलें अंतररूप हांक दिसना हें ताका गोत्तस. ताजे ते चिलखत आस, ते चिलखता भितर तो निपून बसला. सावता माळ्याने परमेश्वराक भितर हृदयांत थार दिलेली खंय. कळ्ळें. सगळे बडवे लोक ताका मागशी लागले, देव धांवन आयले खंय म्हाका तुगेले भितर जाग दी म्हणून.
अशी ती काणी आसा. त्या अंतर्मनात तो बसला तशी जो असता तर भयातीत निश्चिंत ये स्वस्वरूपी कदा तो जनी पाहताही दिसेना सदा ऐक्य तो भिन्न भावे वसेना. ताक भिन्न भावच ना एकच फक्त पळयतल्यांक तो आपणावारी दिसता बाकीच्यांक त्यामुळे तेवय खुश आणि होवय खुश. फक्त कार्य प्रत्येकांक हांक गोतना हे पाप बेशुद्धीन तसं ती मागीर तांकां कळना आपणाला बरें पण हो शुद्धीर आसा. शुद्धीर आशिल्ली न्ही ताका कळटा तेवे परमेश्वरच आसा ती कल्ल्या बाबा दुख्ख भोगता ती म्हूण तांकां भायर काडूं आयला तो अशी सदा ऐक्य तो भिन्न भावे वसेना. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांतू आकाशापेक्षाय सूक्ष्म तें परमात्म स्वरूप ताल्ल्याक अभेद भक्तीन समरस जावन राबचें आणि विंगड म्हूण उरचेंची ना. ताका म्हणटा ती रामरुपी लपणे निपून बसचें म्हणून. विवेक बळे गुप्त झाला आपोआप मावळला दिसतो परी देखिला नाहीच कोणी. दिसता तो मुखारी जाता भितर कल चल्ल्या मनान कल चल्ल्यान कळतवे कस कसं चल्लें. एक नास्तिकाल घारा एक भक्त येवन पडली. हां ते घरची कोणाकय देवाला आवडना आणि ही आपली नामात गुंतलेली भितर भितर जाल्यार ती बाकीच कलकल बडबड 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 करता राबता ती सगळें आयकता आणि भय अगदी अशी तिगल नजर आसता कितले अटेंटिवली आयकत अशें पण मनान तिगले मनान ती गोत आसता आपण कोण आसा. गमतीशीर आनंदाने जो ज्ञाने गुप्त झाला जो विवेके विराला जो अनन्यपणे उरला नाहीच काही तो जितची असता मेला. अरे मरणास मारून जियाला जन्म मृत्यू न स्मरे त्याला विवेक बळे. त्या गोत्त सात आपणा जन्म मृत्यू ना पण आपणा देह जरी पडलो आपणा गरज लागल्यारी आपणा परत जन्मा येवंका म्हूण ना जाल्यार गरज लागतली कल्या म्हळ्यार आपणाक उत्तरदायित्व स आपणाक गुरु दक्षिण दिवचे ज्या गुरूंनी म्हाका ह्या बरे स्टेजार हाडलें हां तांगेल कार्य म्हाका मुखार चलोवचें स म्हणून गुरुदेवा तूं खंय जन्म घालता थंय हांव वता एज पर नीड आणि आय वील डू फुल नीडफूल तूं कल सांगलें तशें करता म्हूण. हां जो जनी दिसतो परी वेगळा वर्तता भासे निराळा तागेल वागण एक विंगड मनस्वी आसता. तो दिसता सगळ्यांक पण चिके विंगड अशें कशें बाहो म्हण दिसता. दृश्य पदार्थ त्या निर्मळा स्पर्शलाची नाही जाल्यार इतलें गरिबीन तूं त्या शिवाजी रायाने तुकारामाक कितले कपडा लत्ता खावच्या कहें तें सगळें हाडून दिलें आनी बायल पाप आंगार घांयगेन बशिल्ली तर ताणें म्हळें पुराय काण दी तें आनी ताणें सांगलें की आमकां हाजी हें सगळें आमकां मृत्तिके समान काण दिमा म्हूण सांगून चेडवांक आंगा वयलें पुराय काण परत दिलें अजिबात ताजें हाव ना. हां दृश्य पदार्थ त्या निर्मळा स्पर्शलाची नाही कसल्याचें हें ना. तैसा ज्ञानी योगेश्वर गुप्तार्थ लाभाचा ईश्वर दिसेना जे गुप्त धन तयास करणे लागे अंजन. हां कोणाक हें गुप्तधन दिसना की तांकां तो अंजन घालू आयला. तो कोण गुरु परमात्मा सज्जन संगती शोधावा. कळणे गुप्त होय त्या न होय जन्म मृत्यू यातना ज्ञान गुप्त तो अलिप्त वेगळाची याजना अंतरेची ओसरे सरोनही उपासना भक्त राज मुक्त काज काय कर्म कामना. समर्थांगेले कवितेन तूं केन्ना रामरुपी लपणे म्हूण येता. हक्काची मस्त जण गुप्तपंथ म्हणटात. भक्तिरंग ते तरंग अंतरंग उठती भितरल्याने भक्तीचे तरंग लाट येता असती आनंदी आनंद असत आणि तावळ 186 श्लोक येता. सदा सर्वदा राम सन्निध आहे मना सज्जना सत्य शोधून पाहे अखंडित भेटी रघुराज योगू मना सांडी रे मीपणाचा वियोगू. मीपणाचं वियोगू झाला तो काण उडय. हां तू वियोग कल्ल्या झाला. अरे सज्जन मना सदा सर्व काळ तो राम तूच लेगीच असत सोदून चिके पळणे सोदूक पळणे खंय आस म्हणून आपण रामापाशी विंगड असती म्हणून हे रामा म्हाका सांबाळी म्हाका दृश्टीक यो अशी तशी कल्ल गरज आस तुका. हां तुका आपले उगीच अशें दिसता असत कल्ल्या म्हळ्यार तुका दिसता की तुगेलो देह म्हळ्यार तूं म्हण. अरे तुगेलो देह न्हय तूं विंगड असत तूं स्वता राम असत. हां
बाकी खरें म्हळ्यार त्या रामा गेल्यान तुगेल अखंड भेटीच आसत आनी पोट्टोन धरल्यान तुका त्यामी ती वियोग जायनीची. तर निरंतर योग असं आम्हा तुम्हा मुळी झाली नाही तुटी, तुटी विण भेटी इच्छित असा. समर्थ म्हणटा ती तुटी जायनीची. तुटी म्हळ्यार कहलें वियोग, वियोग जायनीची. आनी म्हाका येवन मेळ मेळ म्हण अरे तुगेल्यान तूं छाव आस न्ही. रामांत लपल्यार, राम भावांत लपल्यार हें जाता. इच्छित असा योग नसता वियोग, वियोग केन्नाय जायनीची. वियोगच जायनी ताका. म्हाका मल्ल्या कनेक्ट जा म्हण सांगची कशी कल्ल्याक. तूं लेगीचेच न्हय तो. तुम्हा आम्हा योग सर्व काळ. हांव जशें आसा परमेश्वर आसा तशें तुवें आस. जाणून घे सर्व काळ तुम्ही आम्ही एके स्थळी. वाया मृगजळी बुडो नये. जे हांगा दिसतच न्ही तुका ते सगळे मृगजळ आसत. तांक तूं अजिबात उदकांत थेंब सुद्दां ना. तेमी थंय तृष्ण लाव नाका, थंय आश लाव नाका तुगेल तान भागतले म्हणून. तुगेल सगळी तान भागचे जे डिवायन आसत, जे तुका नश चडयतली ते डिवायन हे राम पदांत आस. यो बाळा हांणी डुबकी मारी, तुगेल मन हें करी, बुडोवन सोडी आणि ताजो आनंद घे. वाया मृगजळी बुडो नये, लावू नये भेद माईक संबंधी. रामदासी बोधी भेट झाली. रामदासान बोध केला ना पडे, आम्ही तशी वागू लागना पडे, मगल भेट झाली त्या रघुरायाला. देवाचा योग तो योगी, वियोगी योगिया नव्हे. विभक्तीने नवी भक्ती, नवे भक्ती. जाणती भक्त जाणते. भक्त जाणते असत न्ही, तांकां गोत आसता की विभक्ती असल्यार विभक्ती येना म्हणून. तेमी ते आमगेलो प्रॉब्लेम केलो विभक्ती कशी काडची तें. उलटें वचका कशी आयली. हांव हें पयलें विभक्ती. दुसरी खंयची आयली, म्हाका जाय. हांव आसा म्हणा पूण म्हाका जाय. मला द्वितीय रामम. कडेली हांवें केल्लें, हें केलें, तें केलें, तें केलें. हांव केलें पूण केलें मात म्हाका मेळटा. हांव करतलों. तूं करची ताकत तुका ना, तो करूंक येतलो विंगड आस जाल्यार म्हाका दिसता हांव केल्लें तें. कडेली म्हजे खातीर बाकीच्यांनी करता. हांव तर करताच आसा पण सगळ्यांनी तांगेल कर्तव्य. चेडूं विचारता हांव बाबसूक, वॉट हॅव यू डन फॉर अस. केल्लें जे केलें तेका उपकार कर न्ही, तुमगेलें कर्तव्य केल्लें अशी. तुमी आमचे खातीर केलें म्हणून विचारता ती मानतारपणान तूं चेडवं. तावळी रामान बुड्डून आसल्या आमकां दुख्ख दिसना. आमी आमगेलें कर्तव्य केलें, आमी आनंदांत आसत. कोणें कल्लें म्हळ्यार मानच व्हरना. तेमी अपमान जावचो प्रश्नूच येना. कोण केलें कडेरी रामांत नासती म्हळ्यार मज्जान तूं मज्जान थंयूच सगळे गूण आयले ती. हांव गुणीची अशी. रामस्य दासोस्मी हांव तशी मगलें. हांव मगलें. म्हाका मेळ्ळें की तें मगल जालें जाल्यार जें म्हाका मेळूं शकना. हांव म्हळ्यार देह न्हयची आनी मज्जांत सगळे सतगुण भरल्या ती. हो एक अगदी कल म्हणटात ताका अनवॉन्टेड म्हळ्यार गैरसमज, गोड गैरसमज म्हणटात मराठीन. गोड गैरसमज असो की मज्जान सगळे गुण भरले ती. बाकीच्यांक विचारा ती तोंडार कोणें बरें बरें म्हणटली. मागशीच्यान कल्ली विचारा ती कसली करतात न्ही. हगूर केन्ना पूण कानार पडता आमगेल सुद्दां कल्ले असं म्हण. जाल्यार कल्लें दिसना. कल्ल्या म्हळ्यार रामांत लपलें तें. रामे चित्तलय राबिल्ली ती. आतां आमकां परत जर वच्चेस आमगेलें पेट्टी खाली करका, विभक्ती ही खाली करका आनी आमी कल भरका. पयली सप्तमी धरून सुरू करका. हे गूण मज्जान कले गूण ना ती. तर दुर्गुण पयली काण घालचे आनी प्रत्येक वेळार एक एक गुणाचे रोपटे घेवन ते म्हणून जशी हांन तूं जोपासन केलेली न्ही प्रलया वेळार जातलें तशें आमगेलें निद्रा प्रलय येतलो, देह सोडची वेळ येतली. ताजे पयलें बरबरे गूण घेवन आमी तें जोपासन करून ताजी रोपटी वाडोवंक जाता आनी ती बॅगान भरकात घुमटीची. ताका खत पाणी घालून तें कडेन हें मगलें. हें रामागेल आवडी ती मगली.
रामागल नाम तें मगलें तें व्हरया तें म्हाका कलकल. आमी खंय वतना आमी हांगा अमेरिके वतना आमी स्वेटर घेता ती, पण हांगा येतना कल्ल गरज आसा तें घेतात न्हय आमी. डॉलर्स घेता ती, रुपीज भरना ती, डॉलर्स घेतात. तशी आमी देह दवरून वतना आमकां कल्ल जाय, कल्ल्याची गरज आसा. कल्ले व्हरू जायना आनी आमी पॅक करून दवरल्या तें पयलीं भायर काडा ती. नाल्यार तेवें घाले हेवें घाली जाग ना बॅगांत, जागोच ना, सगळें घालूंक जायना. थंय सुद्दां अमूक इतलें वजनाचें व्हरू जाता आनी कितलें हलकें जालें की तितली तुमकां बरी गती मेळटा. तेमी आशिल्ल पुराय कचरा, कुडा कचरा म्हणटात तें पयलीं काण उडयात. कोणा बद्दल हे दावे, कोणागल हें तें सगळें काण उडयात. आनी बरबरेची हें घाला ती, बरबरे कोणाल गूण शिकिले दत्तात्रय सगळ्यांक चरित्र वाचा ती, तांगे चारित्र्याची रोपटी एक एक गूण घेया ती. गुरूंगेल कशें आयकुनचें, चरण धरचें म्हळ्यार कसलें, जाणता म्हळ्यार कोण, आमी दास जावचें म्हळ्यार कल करचें नेमकें, कशी दास्य भक्ती करची, देवाल्या कनेक्ट जावचें म्हळ्यार कशी, भजनम भक्ती, भागो भक्ती. भागो भक्ती म्हळ्यार हांव ईश्वरालोच अंश आसा भले. तरी इति मे निश्चिता मती ही म्हणलेलें हनुमंताने. देह बुद्ध्या तू दासोहम. हांव देहान तसो, थोडी तरी देह बुद्धी म्हाका देह भान तरी आसतलें, हांव तुगेलो दास आसा. तर आत्मबुद्ध्या त्वदंशकः. आत्मबुद्धी चंचल हें केल्यार तुगेलोच अंश आसा. आमी तुज्यान जें आसा तेंच मज्जांत आसा अंश, तेंच बाकीच्यांत आसा. आनी आत्मरूप आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम. तूं आनी हांव एकच. इति मे निश्चिता बुद्धी. हें साधक हनुमंतू आमकां सांगून शिकयता. रामान विचारलें, ताका उत्तर दिवची निमित्तानें. जशी म्हणलेलें निमित्तम भव सव्यसाची म्हण, तूं फक्त निमित्त जा म्हण. तशी रामाने ताजे कडेन वदोन घेतलें आमचे खातीर, आमकां कळका म्हण की कशें जावचें. तर अशी ते वियोग जायनीची तावरी आमी हें म्हणूं जायना की अखंडित भेटी रघुराज योगी, मना सांडिरे मीपणाचा वियोग. रघुराज योग जावंका. रामात निपल्यार कल जाता, सदा सर्वदा राम सन्निध आहे, मना सज्जना सत्य शोधून पाहे. आमकां बाकी जान दिसता आसता, तांकांय हांव दिसता आसता, पण एक देव म्हूण दिसता आसता. मगर भितर कल्लेस जो राम बसला तो तांकां दिसना. हें सत्य तांकां सोदून काडूं जायना, हायड एंड सीक. तांकां तें गंमत आसता. जाल्यार केन्ना आमी स्वताक हें दाखयतात ते संत लोक, किमय दाखयतात ती, पळय म्हाका हें मेळ्ळें म्हूण. आनी मागीर तो येवन चिकट्टा. तशें आमगे सद्गुरू, आमी जर तांकां शरण वचूंक न्ही कंप्लीट, तर आमकां आकर्शून घेवंक म्हणा खातीर कल्लेपणी थोडे चमत्कार करतात. ताज्यान ताका कळटा, अरे हांगा देव आसा, आनी येवन चिकट्टात. कड्डे ते सांगतात हांव देव, पण तुवें देवची. तुकाय देवत्व जाणवंका जाल्यार हांव सांगिल्ली तशी वाग म्हण. आनी मना सज्जना सत्य शोधून पाय. अखंडित भेटी रघुराज योग. रामरूपान निपून रमल्यार अखंड भेट. मना सांडिरे मीपणाचा वियोग. मनाक मीपणाच वियोग जाला कल्या म्हळ्यार तूं देहबुद्धींतच म्हणून. सांडिरे हो वियोग. वियोगी योगिया नव्हे, विभक्तीने नव्हे भक्ती जाणती, भक्त जाणते. आता 187 श्लोक. भूते पिंड ब्रह्मांड हे ऐक्य आहे, परी सर्व ही स्वस्वरूपी नसाहे. मना भासले सर्व काही पहावे, परिसंग सोडून सुखी राहावे. हा जीवन हे एक रंगमंचसो आसा. रंगमंचांतून प्रत्येकाक एक एक काम दिलेले असतात. तांत एक सूत्रधार असता, आनी एक्टर्स असता ती. तांगेलें काम, एकल्याक रडचें काम दिल्या, एकल्याक मारामारी करचें काम दिल्या, एकल्याक गरीब मनशाक राय केला, रायाक भिकारी केला. तो भिकारी आसता, भिकारी आसना तो राय आसता. तर तशी आमी अगदी अलिप्त जावन जाल्यार टोटल इन्वॉल्वमेंट जावन आमी आमगेलें कर्तव्य म्हणून आमी सगळें काम करतात. अगदी एक मनान गीव युअर 100% करतना जाल्यार तें काम जाल्लें की भायर पडका. सिद्धी आसता पण रिद्धी आसता. रिद्धी म्हळ्यार भायर पडचें, सिद्धी मस्त मेळटा ती वचना पडत. तशी भूते पिंड ब्रह्मांड हे सगळें एक जालें तर स्वस्वरुपान
तुलन करू जायना ताजी. इतलें व्हड पंचमहाभूत, इतली सृश्टी, इतलें व्हड ब्रह्मांड हें सगळें एक केलें तरके ताका तें स्वस्वरुपाक कल्पन करूं गेल्यार हें कंपेर करूंक जायना. सर्व ही स्वस्वरूपीनच आहे. तशी जगांत रंगभुमीचेर जें दिसता न्ही ताजी हें रंगभूमी म्हूण समजून आमी करता. आनी करून जालें की प्रत्येक रात्री स्वविश्लेशण. हांव खरें कोण आसा. प्रत्येक रात्री कल्याक प्रत्येक संधी काल म्हणटा ती 2 प्रवेश जाल्ले की ते काम केले राम रावण एकमेकां शत्रू थंय एकमेकां मारूच धजले ती. प्रवेश जाले की ते भितर येतात विंग येताले की सांगात एकमेकाल काय रे कशें जालें काम म्हणून. तो सूत्रधार सांगता अरे तो हें आतां तूं सम कर न्ही हं रामागल काम म्हणून. हां ओके आतां परत सम करी म्हणून. आनी एखाद्यान रडची काम वा वा कशी गोमटे रडली तूं वा वा म्हूण शाबासकी मेळटा. जाल्यार ती गोत आसता ती फट्टी रडता आसता. पळयता लोक ऑडियन्सान बशील प्रेक्षकान बशील लोक खरे रडतात ते रडणे पळोवन. तर कितलं बेमालूम एक्टिंग. हां तशी मनाक भासले न्ही सगळं काय पळोवंका. परिसंग सोडून सुखी राहावे. तातूंत चिकटून बसचे ना. प्रत्येक हें जालें की विंगेन थेवंका म्हळ्यार कळ्ळें 2 प्रवेश जाल्ले एक्टिंगाचे. हां एक मनशाचेर बायलेचेर कोप आयले एक मनशाक. तो ऑफिसांत वचलो वत्तन ट्रेनान तुची त्या कोप थंय घारा सोण भायर वचका. थंय वचून आपणाल हात्ता तोगूच लोकांक फायर करता बसची ना. वड्याचं तेल वांग्यावर म्हणून तशी बिलकूल काडच्या ना. हां आनी तेमी ती हे खंय संग सोडून सुखी रावले म्हळ्यार इतली चिकटू नये की तांत आशिल्ली घाण आमगेल्या मना चिकटका. अलिप्त जशी ते एक्ट्रेस अलिप्त रावतात त्या वेळार त्या भुमिकेन घुसतात ते. आतां बऱ्या भुमिकेन घुसल्यार खबर विंगडी पण वायट प्रपंचांत तूं गुंतून ये. तो एक विष्णू पंत पागनीस म्हूण आशिल्लो तो संत तुकाराम पिक्चरान संत तुकाराम जालेलो. तो त्या भुमिकेन इतलो घुसलो की मरसर तो संत तुकाराम म्हणूच जगलो आनी त्याच अवस्थेक पावलो. ती बरी संगती. हां संग सोडून वायट संगती सोडून सुखी राहावे. ब्रह्मांड पिंडीची तत्वे बहुरूपे विकारली. पिंड ब्रह्मांड ही नाही ते ब्रह्म जाणती भले. ऊर्ध्व मूलम अधशाख ही कशी असं सगळीकडे परब्रह्म असं तातूंतल्यान एक कड आयली आनी ते उलटे झाड कशें आसता अशी थावन तो गुथावन वयर येता ताची ट्रंकणी फुल्ल आनी वयर लागतात झाडाक. हें तशें न्ही मूळ मायेक झाड म्हळ्यार उलटे टांगल्या कळ्ळें न्ही. ती मूळ माया कशी आसा म्हूण पळोवनच्या गेल्यार आमकां वैष्णव देवीचो उडार जाता. जशी आवसू गेल्या पोट्टांत आशिल्ली चेडू मात तगू पांय वयर लटकता आसता ती मूळ माया. हां ती जेन्ना चेडा भायर पडटा तावळी मात पयलीं भायर येता कडे पांय भायर येतात. आनी तें चेडू जें रडता न्ही पयलें तावळ ताका स्वतंत्र अस्तित्व येता अशी तें हें. जाल्यार ताजी आयडिया येवंका म्हळ्या खातीर वैष्णव देवी वतना तांणी अशें केलें की जिवाक कितले कश्ट जाल्लेले म्हूण कळका म्हळ्या खातीर एक वैष्णव देवी थंय काश्मिरांत वैष्णव देवी आसा न्ही थंय अशी बोगद असो केला. तांकां सरपट्ट वचका लागता न्हीद 2 सरपट्ट वचचें म्हळ्यार जशी चेडू योनी मार्गान थावन भायर येता की तशी आमी ते सरपट्टच भितर वचून शिवाय देवीक दर्शन जायना. जाल्यार तें मध्य कल जाल्यार आमी वचून तावळ तें नाशिल्लें तें आमकां पळोवनचें मेळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार ते भितर इकल की स्फोट जाले कितकी लोक गेल्ले पाप म्हणून तें बंद करून दवरलेलें आनी विंगड रस्तो उगडलेलो जो स्ट्रेट वताले तशी तरीके कितले कश्ट काण लोक न्ही अशी लोळां ते घालता वतात. तांणी कले नवस उलयल्लो आसता एक फन तर इतली गर्दीन म्हाका पांया म्हणून हांव लेकल उंदूर बिंदूर आयले की कले म्हणून कळना न्ही. पळयल्यार एक मनुश्य अशी लोळां ते घालताच वयर वतालो तशी तांगेले म्हळ्यार कश्ट काण देवील्या वचका म्हणून कळ्ळें. सतत देवी स्मरण जय माता दी करता वता ती. आतां हें देहभान हे ज्ञानशस्त्रे खुडावे विदेहीपणे भक्ती मार्गेची जावे.
विरक्ती बळे निंद्य सर्वै त्यजावे, परिसंग सोडून सुखे राहावे. कळलं? देहभान देहभान व्यवहारा खातीर अत्यंत आवश्यक आसा, नाल्यार कोणेय फसयतात. देहभान म्हळ्यार कळ्ळें? हांव म्हळ्यार देह न्हय, पण देह म्हाका वापरच्या दिला आनी तो देह व्यवहारा खातीर असो, परमार्था खातीर सुद्दां असो, तें कळ्ळें मिडियम म्हूण म्हाका दिल्या. तेमी ताजो उपयोग कर न्हू. म्हाका शस्त्राने शेवटी म्हाका हें देहभान सुद्दां यें. म्हाका जर विदेही जावचें आसा तर देहभान सुद्दां वचका. तें कशें वतलें? भक्ती मार्गेची जागे, भक्ती मार्गान वता. कळ्ळें न्हय? भक्ती मार्गान वता. तरी हांगा विरक्ती बळे निंद्य सर्वै त्यजावे, परिसंग सोडून सुखे राहावे. आतां विरक्ती म्हळ्यार वैराग्य. वैराग्य म्हळ्यार कोणाक एक एक खावच्या सोडी म्हळें. कारलं कडू न्हय, हांव कारलं सोडटा म्हळ्यार तुमकां कसलें आवडना तें सोडची न्हय, ताका वैराग्य म्हणना ती. तुमकां एक एक अत्यंत आवडीचें आशिल्लें तर तें हांव मनाक समजून उमजून आसो हांत कल्लें. फॉर एग्जाम्पल वाल्ल्या कोळी. वाल्ल्या कोळ्याक मारा हेंच गोत्त आशिल्लें आनी ताका गोत्त आशिल्लें की आपण प्रपंचा खातीर म्हळ्यार तांत वायट संगत लागून तो तशें जालो. ब्राह्मणाक चल्लो तो, रत्नाकर नांव तागेलें. ताका वाल्ल्या कोळी म्हणटालीं आनी मारेकरी जालेलो. तसल्याक जेन्ना नारदान पेटयले बायले लागीं की मगल ह्या पापान तूं वांटेकर जाता की विचार. तर कळ्ळें? नारदान विचार, तूं इतलें पाप करतस, तूं गोत्तस परिणाम कितलो भोगता लागतलो तुका. भंय म्हाका गोत्तस जाल्यार मगल सगळे जाणां मेळून आमी शॅर करतलीं म्हण. मस्तपण तशें जाता. आमी कॉन्ट्रिब्यूट करता ती म्हण हें करता ती, शेवटी कॉन्ट्रिब्यूट कोणें करना ती. करता ती, नाश ना. पण वाल्ल्या काळात पापान तूं कोणेय वांटेकर जायना. तें एक पंत ताका कळ्ळें की पापान कोणेय वांटेकर जायना. कोणें मारेकरी आस, कोणें व्यसनी आस, कोणें हें आस, तांगेल हें शेवटी तांणीच भोगता लागता. तांगेल बायलेक तांत वांटेकरी जावचें जायना, तांगेल चेडू बाळांक कसलें करूं जायना. वी कांट चेंज सच पर्सन. तांणी स्वताक चेंज करता. तर तो बायलेल्या वचूलो आनी ताणें विचारलें की तूं मगल पापान हांव आमगेलें कुटुंब सांबाळक आपण कसलें शिक्क न्ही म्हूण आपण लोकांक लुट्टून ते पयशे हाडटा आनी तुमचे खातीर वापरता, स्वता खातीर कसलें वापरना. तरी मगल जी पाप जाता ती तांतूं नक्की तुमी वांटेकर जातात नवे म्हण. तावळ ती म्हणाली तुगेल कर्तव्य आमकां पोसचें. हांव बायलच नवे, ही चेडू तुगेली पोसचें हें सो. तर हांव तुका सांगनी कशें पयशे हाडी म्हण. तुका लोकां लुट्टून हाडी म्हण हांव सांगनी, पाप कर म्हण हांव सांगनी. कसल्याक तूं शेत करी आशिल्लें आनी कसलें करी आशिल्लें. तेमी तुगेल पापांत आमी वांटेकर जावच्याक जायना, मनान तांचे सारकें जावचें जायना. कोण पाप केलें की तांणीच ती भोगता लागतात, दुसऱ्यान भोगूंक जायना ती. आनी हें कळचे भितरी जें वैराग्य आयलें, जी उपरती आयली, त्या वाल्ल्यान मागशी म्हूण वळून पळयलें. थंयचे थंय झाडां मुळां बसलो तो. आनी कोण आयलें तांथानू? वाल्मिकी ऋषी. रामायण घडचे पयलीं ताणें रामायण बरयलें. रामायण 100 कोटी ओव्यांचें रामायण ताणें बरयलें वाल्ल्यान. अशिक्षीत मनुश्य आशिल्लो, सगळें ज्ञान कळ्ळें. रामरुपांत निपलो तो, एक जालो. ते श्री रामान ताले थान बरोवन घेतलें. रामतत्वान तें रामायण बरोवन घेतलें जावचे पयलें. सगळें तांगेले प्लॅन सगळें बरोवन घेतलें. आनी तशी जशी बरयली तशी जाल्लें. तशी ताणें सांगलें ताजे खातीर भक्ती मार्गेची जागे, देहे भान हे ज्ञान शस्त्रे कुडावे. तरी हांगा ताणें सांगलें भक्ती मार्गान वचूल्यार कल जाता, विरक्ती बळे निंद्य सर्वै त्यजावे, परिसंग सोडून सुखे राहावे. संग खंय अति संग करची ना, चिकटची ना. हें जावंका कल म्हणटात इनवॉल्वमेंट जावंका, जाल्यार एन्टेंगल जावची ना अशी. म्हळ्यार तांतूंची एनग्रॉस जावची ना. तां सगळें खिच्चून बसची ना. हाताक तेल लावन फणस कापूं घेवंका. प्रपंचांत रिक्त ना. नामस्मरणाचें ल्युब्रिकेशन आसका हाताक आनी कवच कुंडल आसका नाम हाजे भक्तीचे, भक्ती मार्गाचे. लोखंडी कवच कुंडल आनी भितर ते राम रुपांत आमगेल्या आत्मतत्वाक आमी तांतूं निपोवन दवरका.
आनी भायल्यान सगळें काम करता देह भानार राबून सगळो व्यवहार करता पण गोमटे कोण करता वाईट नाही कळलं नाही तरी देहे भान हे ज्ञानशस्त्रे खुडावे विदेहीपणे भक्ती मार्गेची जावे तरी हांगा तुकारामान कल म्हळ्या अशी जर जाल्ल्यारी तुमी कशी आसता ती लोकांक कशी दिसता विरक्तीपणे बळे निंद्य सर्वै त्यजावे परिसंग सोडून सुखे राहावे आता सांगतात कुमुदिनी काय हें असणे कळ्ळें कुमुदिनी काय जाणे परिमळ भ्रमळ सकळ भोगीतसे कमळ परमळी कमळ भ्रमर ताका भोगता पण त्या कुमुदिनी कळना भोगतस म्हण तशी विदेहीपण देहभान ना ताका लोक ताजो फायदो घेता ती ताका स्वताक कसले गर्व ना की हांव परमळी आस तशेंच जें आसता ताका तें कल्लेच म्हूण कळना कस्तुरी मृगाक वतना की कस्तुरी ताजे भितर आसा म्हण पण त्या आनंदांत आसता तैसे तुझ ठावे नाही तुझे नाम आम्हीच ते प्रेम सुख जाण आम्ही भक्ती मार्गान वचुल्यार कल जाता हे परमेश्वरा आम्ही भक्तीची भ्रमर जावन येता ती आनी तेमी ती ते तुगल परमळ म्हाका मेळटा तुल्या कितलेंच तुका गोतना हांगा ते सांगतात माते तृण बाळा दुधाची ते गोडी ज्याची नये जोडी जासी काम तुका म्हणे मुक्ताफळ शिंपी पोटी शिंपल्यांत मुक्ताफळ मोती मेळटात जाल्यार मोती त्या शिंपल्यांत घालून परत समुद्रांत कोणी उडयतवे नाही त्याची भेटी भोग तिथे शिंपल्यांत परत घालून बंद करना ती तशी एक पण तो रामरूप जाल्लो तो एक जाल्लो रामरूपांत ज्ञान जाल ताका ज्ञान म्हळ्यार अनुभव ज्ञान सुद्दां न्ही ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें म्हूण शाब्दीक कळ्ळें जर ज्ञानाक सुद्दां विज्ञान जालें अनुभव मेळ्ळो प्रचिती मेळ्ळी हें विदेहीपण येवच्याक म्हळ्यार देह आसून विदेही तो भक्ती मार्गेची जावे विरक्ती बळे निंद्य सर्वै त्यजावे विरक्ती समजून उमजून नाका कल्ले दवरले हांग तूं अशी भयंकर पयशा लालूच हांग पळयल्यार हांग इतले लाख मेळटा थंय तितलें हें मेळटा हांगा हें मेळटा असो आमकां कल कमी आसा सोंड दिव्यांनी अशी परिसंग सोडून सुखे राहावे निसंग शोधिता आत्मा स्वये निसंग होईजे आम्ही आत्म हो निसंग आसा तो सोदू वचुल्यार आम्ही निसंग जातात तशी ते हायड अँड सिकान निपून बशिल्ली वाली रामरूपांत आमी निपून बसका जय जय रघुवीर समर्थ आत 189th मही निर्मिली देव तो ओळखावा मही म्हळ्यार पृथ्वी कोण निर्माण केली आमगेल मूळ मायेन निर्माण केली वय की नाही त्या देवाक पयली ओळखका कळ्ळें म्हळ्यार तीच आमकां सांबाळता ती आमगेल आवसूक आमी पळयल उड आसूं ना आमी जुगुळ्ळे टँकीची उपजल नंतर पण पयले जुगुळ्ळे आमी आनी त्या धुळीन येवन पडली तिन्ने पाप सांबाळून आमकां सांबाळ केलो पण टिक्क गोतस की आमगेल आवस कोणकी विंगड आसा जाल्यार हो देव जो आमकां प्रत्यक्ष सांबाळतस ताणें ही सृश्टी निर्माण केल्या त्या देवाक पयलीं तागल पूज करता कळ्ळें म्हळ्यार आमी कृतकृत्य आसा ती आमी कृतज्ञ आसा त्या देवा लागीं की आमकां कसलें कळ नाशिल्लें तर ताणें आमकां इतलें सांबाळलें त्या देवान आमकां उपजूंच भितर आवसूसतनान दूद निर्माण केलें ती फुड्ड खाता गायी घाल वासरू आयले दूद निर्माण केलें गाय चार खाता आनी दूद दिता आमचे खातीरय दिता वासरा खातीरय दिता तशी ती आवसू चारडा कशी जाय तें दूद दिता खावच्या घालता हें करता तशी ही देवी म्हणा देव म्हणा निर्माणय ताणें केलें आनी पिंडी उपजून पयलें उंडी रचुयली जया पाहता मोक्ष तत्काळ जिवा ह्या देवाक जर आमी ओळखलें न्ही तरी ताबडतोब त्या देवा जर आमकां प्रचित रियलायजेशन आत्मज्ञान म्हळ्यार शेवटी कळ्ळें निश्चळ परब्रह्मच न्ही आत्मज्ञान म्हळ्यार पयलीं आमकां आमगेल भितर जो अंतरात्मा आसा ताजें ज्ञान जमकां ताजें तें चंचळ अंतरात्म्याचें आमकां ज्ञान जमकां रियलायजेशन येवकां की हांव म्हळ्यार देह न्ही तर भितर म्हगेलो जो परमात्मा आसा तो म्हळ्यार हांव आनी तें एक पण ज्ञान जालें की मुखार पळयलें की अरे
ताज्यांतूय तोच आसा, हाज्यांतूय तेंच आसा, ताज्यांतूय तेंच आसा अशी. तर हें कशी जाता? तावळी कोणाक झे विदावे व्हरना ती, भयातीत जाता मनुश्य तो, निर्भय जाता. आनी सगळ्यांक सेवा करच्या लागता. कोणागले हे विदावे कल्ल्या व्हरतले, आपणागले स्वरूप तांच्यांतूय दिसता. आपणाले अवयव एकच, आमी एक फॅमिली. आतां आमगेले तरी आतां इतली फॅमिलीच जाल्या ती, तुमीच पळयात आमी कोण खंयची खंय थावन एकडे आयली. हां, खंय थावन खंयच्या हांतान प्रांतांतान आमी एकडे आयल्यात. इतलें प्रेम खंय थावन येता, खंय थावन येता वया तें पळयात न्ही, वय की ना. तशी मही निर्मिली देव तो वळखावा. कोण ही पृथ्वी निर्माण केली, कोण आमकां निर्माण केलें, त्या देवाक आमी पयलें वळखा. हां, आमगेले आवसूल येताना आमी चुकून जुगळ्ळी जाल्यार तिन्ने धोर न्हू आमकां निर्माण केलें आमच्यान जीव वतलो. हां, तिक्क सांबाळ्ळी की तिक्क ओळखलें की जया पाहता मोक्ष तत्काळ जिवा. मोक्ष म्हळ्यार आनी कलें ना. मोक्ष म्हळ्यार कलें मोहाचो क्षय जावचो. मोहाचो क्षय देह दवरचे पयलीं जावंका. हें सगळ्या संतांनी सांगल्या. आनी परत परत समर्थ हेंची सांगता आसता ती, मोक्ष म्हळ्यार मरना पडे देहाची मृत्यू जायना पडे मेळची ताका मोक्ष म्हणना ती. देह दवरचे पयलींच मोक्ष जावंका. तेमी ती आत्तां आमकां प्रिमियम मस्त भरका. आमगेले आतां रेग्युलर एटेंड करतले आनी सगळे बहुतेक सिनियर सिटीजन्स आसा ती बहुतेक. हां, आनी मस्त आमगेले प्रपंचाची व्यापय आसा ती. तरी आमी मोक्ष मेळका जाल्यार ते म्हणल्यार जायना पण इन्शुरन्स काडल्यार प्रिमियम मस्त लागता. तशी मस्त आमी साधन करका. हां, तेमी ती ते जे देव आसा, देव वळखावा म्हळ्यार विग्रहांतू, निसर्गांतू, सगळ्यांतू देह तया निर्गुणा लागी त्या निर्गुणाक गुणी पाहावे. गुणी निर्गुण म्हळ्यार कलें चैतन्य हें गुण म्हळ्यार गुण पण निर्गुण. हां, चैतन्य दिसता म्हळ्यार दिसना पण ते जाणयता, वय की न्ही. हां, तर त्या निर्गुणाक गुणांत पळोवंका कळ्ळें. प्रती एकल्यांत आमी निर्गुण पळोवंका लागता की हें कोण केल्लें. ही मूळ माया ही खंय थावन आयल्या, ती परमात्म्यान थावन आयल्या. कळ्ळें. निर्गुण हांत थावन आयल्या, ती निर्गुणांत थावन परब्रह्मान थावन आयल्या अशी. तरी तिगल इतले गूण आसा, तिगल अंतरंग कल आसा. हां, निर्गुणा लागी गुणी पहावे, परी संग सोडून सुखे राहावे. ज्या देवान सृष्टी निर्माण केली त्या देवाक पयलीं ओळखा. म्हळ्यार कळ्ळें, त्या ओळखी सांगातीची आमगेले जीवपण ना जाता आनी आमकां मुक्ती मेळटा. तोच निर्गुण देव सगूण जाता हें पळोवंका. निर्गुण देवच आमचे खातीर सगूण जावन आयला हें पळोवंका. हां, आनी सगूण निर्गुण ह्या दोन्ही कल्पनाच आसा ती. हां, आनी आमी मात्र निर्विकल्प परब्रह्म ते आमीच आसा ती. हाच जो असंगपण म्हळ्यार कलें संग ना, ताजें संग सोडून सुखे राहावे. हे निर्गुणाचोय संग सोडका, गुणांचोय संग सोडका. आनी ते देवीक सांगता, देवा म्हाका तुगेलें स्वस्वरूप दी. अज्ञान आशिल्लें, देह बुद्धी आशिल्ली, हांवें देह तें सोडून दिलें. तें कशी समर्थांनी सांगलें किंवा आमगेल्या गुरून सांगलें म्हणून तें हांव न्हय, तांणी पटोवन दिलें. हां, समजे विण उमजविलेसी तूं. समज येवचे पयलें म्हाका ग्रास्प जालें तें खरेंचें हांव देह न्हयची तें ग्रास्प जालें. हां, कडेरी करुणा तुजी किती म्हळ्यार हें जालें, ज्ञान जालें, अज्ञान गेलें, ज्ञान जालें. ज्ञान म्हाका ज्ञान जालें हो सुद्दां शाब्दीक आसा. तुका अनुभवायला वे तूं म्हळ्यार देह नाही हें कळ्ळें तुका जाल्यार तूं परमात्मा आसा हाचो तुका कल्लो अनुभव आसा. हां, ताजे खातीर कल करका ताजे खातीर त्या देवीक, तो देव जंय आमगेले पाच्ची आसा, मावशी आसा, तिन्न आमकां उपजत दवरून तिन्न सांबाळ्ळ्या. पण ती सांगता, चेडा तुगेलो आव सुविंगड आसा. हां, तिज्यान तुका एक जावचें आसा. हांव तुका घेवन वता, यो. तिगल घर म्हाका गोत्त आसा. तावळ आमी तिक्काची शरण वचका.
आनी ती क्लीन कोरका देवा म्हाका पोट्टोळ घे रामाक हाजे सगुण रुपान दर्शन जालें समर्थांक तांणी सांगलें म्हाका उपाधी नाका म्हाका कलें सन्मान नाका जे तुका समर्थ म्हूण पदवी दिता म्हाका पदवी नाका फक्त हो रामदास मगल आसा म्हण देवा आनी म्हाका पोट्टोळ घे तुज्यांत एक कोर घे हे एकच आमी त्या देवाला मागता त्या देवी लागीं देवा लागीं रामा लागीं शिवा लागीं ज्या हाजी पूजा करता ती म्हाका तुज्यांतले देवत्वांत एक कर भायल्यान तूं गोमटी आसा सगळें वय तुगेल देवत्व म्हाका दी आनी ताज्यान म्हाका पूर्ण एक कोन्न घे मज्जीत कोन्न घे अशी परी संग सोडून आनी सुखान हें संग सोडच्याक म्हाका मदत करी जय जय रघुवीर समर्थात 190 श्लोक नभे कार्य करता नभे सृष्टी भरता परे हुनी परता न लिंपे विवर्ता तया निर्विकल्पासी कल्पित जावे परिसंग सोडूनी सुखे रहावे परिसंग सोडूनी संग म्हळ्यार कलें निर्गुण सगुण ह्या दोन्ही कल्पन आसता तांचे विरहीत जावंका आमी निर्विकल्प जावंका हे म्हळ्यार हांव सुख मेळचें म्हण तें काम आमी त्या देवाक सोडून दिवचें ज्या हाजी पूज आमी करतात तांतूं इतलें एक रूप जावंका आमी की तांतूल शिवतत्व तांतूल देवत्व तांतूल निर्गुणत्व आमकां फील जावंका आमकां ताचो अनुभव येवंका नवे कार्य करता नवे सृश्टी भरता लोक म्हणटात न्ही हा तो देव म्हळ्यार तो कार्य करता तो सगळें करून घेता तो सगळे सृश्टीचें पालन पोशण करता परे हुनी परता न लिंपे विवर्ता जाल्यार तो कोण करता तया निर्विकल्पासी कल्पीत जावे ताची पयली कल्पनाच करपाक लागता कळ्ळें तें निर्विकल्प कशें स्वया तो कार्य करता न्ही म्हणटा ती तो सृश्टी तो कल्ले करना म्हणटा ती मागीर कोण करता तरी हो देव करता ह्या देवाक मही निर्मिली देव कोण की ताका आमी वळखता ती मागीर ताका मस्क मारत न्ही ताका मस्क मारत ऑफिसांत वता ती सायबान कडेन चुकीच सांगितलें तर की हांजी म्हणटात आमी ताचे पेक्षा खरें कोणाक मस्क मारका तांकां मारका नवे कार्य करता नवे सृश्टी भरता हो मूळ माय मूळ मायेच्या पेल्ल्यान जे आसा तो कल्ले करना तो कोणाल पोट भरना जाल्यार हो भरता वय पण आयला मूळ तागेल कल्ले मूळ मायेचें मूळ तें म्हळ्यार परब्रह्म परे हुनी परता न लिंपे विवर्ता खंयचे लाट आयले तर की कसलें सूख येवो दुख्ख येवो कितलें प्रलय जावो ती कितली सृश्टी निर्माण जावो ती ताका लिंपन जायना लेप लागना लेपाच म्हणटा ती लेपाच म्हळ्यार सोवळे ओवळे आसता न्ही आमगेले उपास अयो हें लेपाच न्हय गो म्हणटात लेपाच म्हळ्यार तांदूळ घालून खावचें ना लसूण कांदो खावचो ना वगैरे वगैरे तशी तें लेपाच नाशिल्लें कल्लें नासतिलें कितले विवर्त कितले वादळ येवो ती कसलोय ताका भेद जायना आशिल्ल तशी तें परब्रह्म त्या निर्विकल्पासी कल्पीत जावे सद्या आमकां फक्त कल्पनाच करता अनुभव यो सरी परिसंग सोडून सुखे राहावे आनी जेन्ना आमी प्रगती कोण आमी हगूर एक जाता वता ती सान जायत वता ती त्या वेळार आमगेल कल जाता तांतूं विरगळटात आमी सान जाता ती आनी हगूर मिट्टाच बावली जशी वचुली उदकांत बुड्डूक मीठ तयार कशें जालें समुद्राच्यानूच मीठ तयार जालें बरोबर आनी त्या मिट्टाच बावली कितें तशी आमी निर्गुणांतानूच आयल्यान ती मूळ निर्गुणांतान मूळ माया आयली मूळ मायेन आमी केलें पण शेवटी मिट्टा बावली समुद्रांत बुडली ती कल जाली करगून गेली समुद्रूच जाली ती तशी आमी जावंका म्हूण तया निर्विकल्पासी कल्पावे परी कल्पिते आपण न व्हावे हांव कल्पना करता म्हूण हें हांव थंय दवरचें ना सतत हें कशें आसा ही कल्पना कशी आसा हो देव कशें आसा हें कशें आसा आमगेले भितर कशें आसा हो श्वास कोण चलयता श्वास एक पळयल्यार तें प्रूफ आसा की तो थंय आसा हांव धक 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 हृदय मंदिरी बसुनी माझ्या तुझेच तुरे घेसी नाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
इतलें निपून बसच्याक हृदयान मस्त जाग आसा. तोची नांव धक 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 नांव घेता असत. हां, थंय आमी निपून बसली राम रूप जावन. पळयलें, हांव निपून बसली म्हळ्यार ही मेन कोण आयलें? हां, इथे फक्त रे रक्त सळसळे. हां, हांग हृदयांत आस कलें फक्त रक्त सळसळटा. गोदा तीरी सलील खळाळे. गोदा तीरा तूं पंचवटी थंय राबतालो तावळे गोदा नदीचे गोदावरीचे उदक सळसळटालें, खळखळटालें, व्हांवतालें. हांग कलें ना मगल फक्त रक्त व्हांवतस. थेंब थेंब परी पावन होतो घेऊन तुझेची नाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. तितल्या घड्या भितर हांव निपली राम रुपान म्हळकी तागली वैदेही आयली. विदे हागल वैदेही. लक्ष्मी लक्ष्मी तुगे जानकी आई. तिक कशी भायर हाकलयतले हांव? यो बाळा यो. लक्ष्मी तुगे जानकी आई, कुठे तुला मी बसवू बाई. मग धांदल झाली. तर हांव तिक सांगलें, रामरूप ओढून पहुड गे, रामरूप तू माय सुजाण. सीतारामी रंगून गेले कुरवंडीले पंचप्राण. श्रीराम जय राम जय जय राम. अशी हे जावंका लागता. देहे बुद्धीचा 191. देहे बुद्धीचा निश्चयो ज्या ढळेना, तया ज्ञान कल्पांत काळी कळया. पहिले म्हळ्यार तांतूं डुबकी मारका. जू चौपाटी वचून रेत्तीन बैसूनच आयल्यार पावतस तुम्ही जस्ट पळयत ती तुमकां पोवच्या याना. तुमी उदकांत पांय दवरकाची. 4 हे उदक नांका तोंडां वचका, धडपडका, तावळीच तुमी पोवच्या शिकता ती. ऑफकोर्स शिकयतले जाणट्यागेल जाण आसका, जाणट्यागेल आदार आसका तुमकां. तशी गुरू आसका, सद्गुरू आसता शिकयतलो, तो तुमी बुड्डन अशी पळयता. आनी तो आमकां शिकयता, शिकयता की ही माय एक उद्धरण शक्ती आसा. त्या उदकाच आमकां तारता. उदकांत उद्धरण शक्ती आसा हें आमकां पावतना तो सांगता, हांव कल्ले करना मा, तें उदकच म्हाका तारता. हांव फक्त हलके जावन विदावट एनी टेंशन. आमी जस्ट नित्याचे हात पांय हालयतात न्ही, तशी हालयता ती. तो बुड्डना. ताका ही इज कॉल्ड एक्सपर्ट स्विमर. दूर दूर थंय वचून ते पोवच्याच आनंद घेता. तीरार बशिल्ल्याक तो आनंद मेळना. तशी देह बुद्धी, हांव म्हळ्यार फक्त देह, हे कोती वृत्ती आसता न्ही, ताचो निश्चय जाला ज्या ढळेना तया ज्ञान कल्पांत काळी कळेना. परब्रह्म हे मीपणे आकळेना. परब्रह्म ते मीपणे आकळेना. आता परब्रह्म खरें म्हळ्यार हे असं, हे परब्रह्म जे मगलान तूं इर्द गिर्द असत, आमी तांत व्यापून असत, त्यात परब्रह्म तें जालें. तें कल्याक दूर कलें जालें. मीपणे आकळेना. परब्रह्म हे म्हणनी, परब्रह्म ते मीपणे आकळेना. मनी शून्य अज्ञान हे मावळेना. हां, मनांत एक नमन्या पोकळी अज्ञान नाची जायना, नाची जायना. हां, तर ते मनाक कशी मना 192. मना ना कळे ना ढळे रूप ज्याचे, दुजे वीण ते ध्यान सर्वोत्तमाचे. तया खूण हे हीन दृष्टांत आहे, तेथे संग निसंग दोन्ही नसाहे. मला कळलें की मना ना कळे ना ढळे रूप ज्याचे. हां, आमकां कोणा रूप कळना की परब्रह्माचे रूप आमगेल मना गोचर ना. गोचर म्हळ्यार दिसना, भासना. तें अढळ, अचळ आणि सर्वत्र संचलेलं आसा. त्या सर्वोत्तमा रूप, हां, तुझे वीण ते ध्यान सर्वोत्तमाचे. तें रूप कल्ल्या वारी आस म्हण का, ताजे वार दुसरें कोणें आसनाची. हां, तरी दृष्टांतान सांगल तरके तें एकमेव अद्वितीय आहे म्हण म्हणटा ती. ताका खंयचोय दृश्टांत तूं पूर जायना. तेमी परमात्म्या जागी संग आनी निसंग ह्यो दोन्ही कल्पनाय चलना ती. ताका खंयच्याची उदाहरण दिलें, दृश्टांत दिलं. सूर्य, परिसू, गंगा, सागर, गगन. हां, गुरू हे परब्रह्मची आमचे खातीर सगूण रूप घेवन येतात. आमकां शिकोवचे खातीर तांकां सुर्याक उपम दिली, चलना. परिसागल दिली, कलमे परीस आपणाक परिसच दिना लोखंडाक, ते भांगार करता. ते भांगार दुसरे हाक लायल्यार भांगार जायना ताजे. गंगा, गंगा सागरान मेळ्ळी, सागरच जाली पवित्र.
जाल्यार गंगेन तें व्हळ जें मेळटा ती गंग जाता, वय की न्ही. जाल्यार गंगेन मेळचे पयले ते व्हळच आसतात घाणेरडे. तर सागराक ताजे लिमिटेशन्स आसतात. गगन म्हळ्यार आकाश सुद्दां भासमान जाता. तेवूय ना खंयचेय दृश्टांत ताका कल्पने भायर दिता गुरू. तर ताजें तर संग ही कल्पना आनी निसंग ही वय कल्पनाची. हांव निसंग आस, हांव संग आस, म्हाका संग आस, हें सगळें करता बसचें त्या पेक्षा भक्ती मार्गांत आमी नामस्मरणांत एक जावंका, त्या भावांत एक जावंका. गोमटे अशें हो गूण जालो जाल्यार गोमटाई हो भाव आसा, तो अनिर्वाच्य आसा. गोमटाई खंयच्यान आयली? दयाळू हो विशेशण जालें. हो मनीस दयाळू आसा जाल्यार तागेली दया दिसना. दय कसले करता तें दिसता. कृपाळू तो कृपाळू आसा जाल्यार तो मृदूल आसा. पण तें मृदुलत्व म्हळ्यार कसलें? तें अनिर्वाच्य. हे जे भाववाचक नाम आसत न्ही ताका खंयची कल्पना करूं जायना. ते प्रत्यक्ष ताचो उपभोग घेवंका, तातूंत एक जावंका. कळ्ळें? नवे जाणता नेणता देवराणा, नये वर्णिता वेदशास्त्रा पुराणा, नवे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा, श्रुती नेणती नेणती अंत त्याचा. तो हांग म्हणटा ती कलेम नवे जाणता नेणता देवरायना. ताका जाणता म्हणूं जायना, नेणताय म्हणूं जायना. कोणाक? ह्या देवराण्याक. सर्व देवांगलो आदिनाथ देव देवतो आसा. वेदशास्त्र पुराणान सुद्दां ताजें वर्णन करतना हात टेकले ती न इति म्हणून. देवी सगळ्यो देवांगले तांणी देवी गले हड्ड देवी गले मूळ मायेचें सौंदर्य पळयलें आनी तिगेलें वर्णन करूंक मस्त कलकल बरयलें. तर ह्या देवींनी बाकी तांगेल बायलांनी सादे देव आशिल्ले तांगेल बायलांक मत्सर आयलो की ही कोण गोमटी आयली आनी आमगेले बामण तिची मागशी लागल्या ती तिगेलें दृश्य पळोवया म्हणून तांणी ध्यान केलें त्या देवी गलें. हें आमगेलें ल्हान तायल्या सौंदर्य लहरींतून एक फावट स्वाम्यान सांगिल्लें तांगेल मनान सुद्दां अशी हें जालें खंय थोडे चिके कोंके आयले कशी तिगेलें सौंदर्य पळोवया म्हणून ध्यान लावन बसले. पळयल्यार मदें 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 एक एक वेदांत कसलें सांगलें पळया तिगेलें सौंदर्या बद्दल ती कशी आसा त्या प्रमाण ध्यान लायलें. पण वेदांत तिगेलें वर्णन केलें आनी मागीर म्हणालें न इति म्हळ्यार ती तशी ना आनी जास्ती गोमटी आसा. मुखार वचूले आनीक वेद लागलो तर ते तशी ना नेती 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 म्हूण शेवटी वेदांगल अंत जाल्लो तरी तांकां कांय कळ्ळी. म्हणना पण ती वचून पावली आनी ती शेवटी त्या देवी कशें शरण गेली की देवी म्हाका तुगेलें स्वरूप तूं कोण आसा तूं कशें आसा म्हाका कळका म्हूण. त्या वेळी देवीने तिका आपल्यांत एक कोण घेना पळय त्या बायलांक ध्यानांत कोण दिसता देवी दिसनी थंय शिव दिसलो, शक्ती दिसनी थंय शिव दिसलो. शिवशक्तीचें ऐक्य जालेलें आशिल्लें थंय ऐक्य जालेलें आशिल्लें आनी तांतूं तें निर्गुण परब्रह्म तें दिसलें आनी तांतूं त्यो एक जाल्यो. कड्डे तांगेल मनांतले सगळे द्वैत भाव गेले एक जाल्यो. तशी हें नवे जाणता नेणता देवराणा, नये वर्णिता वेदशास्त्रा पुराण वर्णन करूं जायना, नवे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा, श्रुती नेणती नेणती अंत त्याचा. तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे. तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, अनुमानेना अनुमानेना श्रुती नेती नेती म्हणती गोविंद रे, म्हणती गोविंद रे, एक गोविंद रे. तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. तो गोपाल कृष्ण भक्तीने नाम कशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव. फक्त नाम घेवचे
आनी ते नामांत एक जावचे, ते नामाचे भावांत एक जावचे. श्री कृष्ण गोविंद हें बरयलें कोणें? सूरदासाने. सूरदासाने फक्त त्या देवीक हें केलेलें, कळ्ळें न्ही अशी. तरी हांगा आमी राबया 193 जाल्ले श्लोक 194 धरून आमी मुखारी वचया. आता महत्वाचो टप्पो आयला आमगेल्या शेवटचे श्लोक. त्या वेळार आमकां देवांत मनान एक जावंकाची. ताचे खातीर समर्थ कळकळीन आमचे खातीर प्रार्थना करता सती. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. पेज 7 तुमकां जे बूक मेळ्या पेज 7 हे कल्याण करी राम राया कसं आयलां आसा तें वाचसा ते. आनी ताजें चिंतन मनन करात. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. सगळे हे विवेचन पुष्प श्रीराम श्री समर्थ तत्वान आमी सगळ्यांनी मेळून हें कमल पुष्प तांकां अर्पण करुया आनी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.